बेलगाम। आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। शिरोडे मतदारसंघातल्या पंचवडे गांवांत अकबर मुल्लान तळी बांदपाचें मनार घेतलां। ह्या तळयेन गांवचे लोक गणपती पावयतले। सध्या आमी प्रायवेटूच आमीच केल्ले आहा आनी आमचे वांगडी जे कोण गांवचे आहा तांकां धरून केल्ले आहा। तेका आतां शेड येवपाची आहा एक। ती शेड एस्टिमेट अंदाज कितलो जातलो? एक 6 लाख सुमार आसतलो। हय, ती शेड बीड सगळे मागीर बांदून तांकां दिवपाचें केल्लें हांगा। आनी आतां सध्या तुमी कितें केलां तातूंत? बांद घालून आतां हांगा MS प्लेट लायिल्ली आहा, गेट लायल्या आनी मुखार तेजें आतां आनी काम आहा ताका, प्लेट घालपाक जाय ताका। लोकांक त्रास जाताले ते गांवचे भितर, खेडे गांवा भितर वाडे आसता, त्या वाड्या भितर पयलीं वचून पळोवंक जाय की लोकांक कितें त्रास आहा ते। भायर भोंवून बाजार शिरोड्या बाजारांत भोंवले, बोरी भोंवले, अशें भोंवले जाल्यार लोकांचें काम आहा कितें आहा तें कांय कळना, भितर भोंवत जाल्यार कळटा। बंगळूरच्या सेंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्डान सत्तरींतले खोतवडे पंचायतींतल्या सिरंगुली गांवांत जलक्रांती अभियाना अंतर्गत शेतकारांक मार्गदर्शन केलें। तुम्ही घेवन एग्जाम्पल समज दिलो आनी फाल्यां तुमचे सगळे अग्रिकल्चर वाडली जाल्यार गव्हर्नमेंट ऑटोमॅटिकली दुसरे कडसून पाणी हाडून तुमकां दितलें। हांव शुवर म्हणटा ते म्हाजें पाणी एक ना एक दीस येतली, कित्याक तुमचे इंट्रस्ट दाखयले ऑटोमॅटिकली गव्हर्नमेंट स्कीम करतलो आनी तुमकां तें पाणी येतलें। तुमच्या जे शेतकारांनी कृषी कार्ड केल्लें आसा तांकां ही शुवर मेळटली आनी ज्या शेतकारांनी करूंक ना तांकां हांव रिक्वेस्ट करता तांच्यांनी ते कृषी कार्ड करचें। सेंट्रल गव्हर्नमेंटान जेन्ना पयली मिटींग जाली सेक्रेटरेटान, त्या वेळाचेर उत्तर गोंयासून आमचो हो जो खोतोड्या पंचायत आहा ती सिलेक्ट जाली आनी खोतोड्या पंचायतीचे जे 3 वाडे आसा, शिरंगुली, शिरसोडे आनी ओसोडे, अशे 3 वाडे हे उदकाच्या दृश्टीन एकदम जेका आमी टंचाईग्रस्त म्हणटा, अशे हे 3 वाडे आमी ह्या पंचायतींतले त्या योजने खाली हाडपाचें थारायलें। म्हापश्यां वैश्य युवा मंचाची निकती स्थापना जाली। चीफ गेस्ट म्हणून महाराष्ट्राचो गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर आसलो। 50-60 वर्षापूर्वी हा समाज ऐश्वर्याच्या शिखरावर होता। त्याच्यानंतर एक उतरती कळा ही आपल्या समाजात लागली आणि ह्याचं एक कारण असं सुद्धा होतं की आपल्या समाजाचा जो गुरुमठ आहे आणि तिथले जे गुरु होते त्याचं आपल्या गुरुमठाला कर्ज झालं, आपल्या गुरुना आत्महत्या करायला लागली आणि त्यांच्या शापाने एक उतरती कळा या समाजाला लागलेली होती। पण मला इथे सांगावंसं वाटतं की ह्या मृगजळामागे न धावता खास करून आपला समाज ज्याची ओळखच व्यापाराची आहे त्याने परत आपला जो गाभा आहे त्या व्यापाराकडे वळावं। ओल्ड गोवा नवे जेटीचे मुख्यमंत्री पार्सेकारान उक्तावण केलें। ही जेटी देशांतली पहिली हायब्रीड जेटी। हायब्रीड इंडियाज फर्स्ट हायब्रीड जेटी म्हटल्या। ज्या जेटी बद्दल माहिती कॅप्टनान सांगल्या, साधारण 20 कोटी खर्च केल्यात। ही तिसवाडी तालुको कुशिकचो, बार्देस तालुको आसा फुडें, दिवचली तालुको लागता। हे सगळे गांव अत्यंत कमी डिस्टन्सान कनेक्ट करूं येता। आमची येवजण आसा की इवन जो टुरिस्ट येता आनी जो दाबोळी देंवता लँड जातकीर ताका रस्त्यान हाडच्या ऐवजी नॉर्थ गोंयची वेगळी वेगळी हॉटेल्स जी आसात त्या हॉटेलांनी ताका एक वेगळी ट्रीट, वेगळ्या पद्दतीन गोंयची एक वेगळें वेलकम दिवपा खातीर पूर्ण उदकांतसून हाडूं येता आनी हाडपाची वेवस्था सरकार करपाचो आसा। जी अर्दी फिक्स आनी अर्दी जी फ्लोटिंग वयर सकयल जाता पळय तशी ह्या पद्दतीचो हो प्रोजेक्ट किंवा जेटी ही पहिली इंडियन आसा। आतां हेच्या फुडें बांदून जातल्यो। ब्युरो रिपोर्ट पुडंट। नातालां तेंकली फक्त 8 दीस उरल्यात। सगळ्याक क्रिसमसाचें वारें। गोंयभर नातलांची तयारी सुरू जाल्या। कॅरल सिंगींग, परेड आनी बाकीच्यो कार्यावळी वाड्या वाड्यांनी सुरू जाल्यात। मार्केटांनी नातलांचे गोठ्याच्या सजावटीच्या सामानाची गर्दी सुरू जाल्या। पळयात येशूच्या जल्म सुवाळेची तयारी। आमच्या यात्रेची कारण म्हणल्यार 2 कारण आहात। पयले
एक मोग आनी मोयपास आमच्या ह्या झोनांतल्या सेक्टरांतल्या लोकांक दिवंक आनी तांकां गाजोवंक की नातालांची परब जेजूच्या जल्माची परब लागीं पावली. आमी आमची तयारी करुया आनी कशी तयारी करतले हांव ते आमी ह्या दाख्या वाचपांतल्यान आनी दोनूय दाखोव्यांतल्यान आमी तांकां दाखयलां. दुसरें म्हणल्यार ह्या आमच्या मागण्या रितींतल्यान आमी न्हूच आमचे खातीर मागता पूण दुसरे क्रिस्ती लोकांचे खातीर आमी मागता आनी ती आमच्या ह्या जमातींनी वांटो घेतात. आमचो हेतू म्हणल्यार मनशाळ्यो जोमे घडोवन हाडून ह्युमन कम्युनिटी ग्रुप्स. घेऊया एक ब्रेक.